राज्यात वादळी वाऱ्यासहित नेटाचो पाऊस पडटा। वादळी वाऱ्याक लागून राज्यात जायत्या वाठारांनी झाडां पडून नुकसाण जायत आसा। मंगळारा राती पणजे फिदाल्गो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या एका घराचेर झाडांची फानी पडली। हाका लागून घराचें बरेच लुकसाण जालां। पळयात। फिदाल्गो कडेन सायडीक एक झाड आसलें ते राती घराचेर पडले। सो राती म्हाका अशें 10-10:30 कितें पडला, पण राती आमकां ती क्रेन बीन मेळोंक ना। सो सकाळीं आतां काडला त्या, कोणाक कांय तशें जावंक ना। कितें डॅमेज होय काय ना घराक मातशी डॅमेज जाल्या। घराक डॅमेज पण तुमकां कितें सांगपाचें आतां झाडां तुमी कातोता थोडे कातून नाका म्हणटा ही ओल्ड झाडां ना, डेंजरस झाडां आसा ती काडूंकूच जाय न्ही। फाल्यां आतां ती घराचेर पडला, कोणाचो जीव वचत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तेका? झाडां कापनाका म्हणपाक सोंपें, पण तेजे मागीर हे लोकांक भोगचें पडटा। बेश्टे काय आमी झाडां खंयचीच काडचे ना, डेफिनेटली इट इज डेंजरस। सो जे आमकां मार्क करून दिले आनी जे आमकां दिसता की पडटली म्हणून तीच झाडां आमी कट करता। कट अशी करना, एक्चुअली ट्रीम करता। कट करूंक जाय तीच कट करता। ओपन करता तेका आमी काय करूंक शकना न्ही, पण निमाणो आमकां आमच्या पणजे शाराचो ह्युमन लायफ आनी हे इज मोर प्रॉपर्टी इज मोर इम्पॉर्टंट न्ही। झाडां करूंक जाय ती करूंकच जाय। आमी काय बेगची झाडां कट करिना खंयची। कळयलो की ते झाड पडला म्हणून, सो राती करू शकू ना आमी, ताका लागून आमी ते सकाळी कितें डॅमेज बी कितें जाला डॅमेज आतां कळटलें कितें जालां ते, कितें आजून पळोवना। आतां ते हवा हेजेर पडलेले गॅरेजीचेर ताच्या फाटल्यान घरात पडलें। फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी कॉल केल्लो खंय, पण ते फायर ब्रिगेडचें काम नाशिल्लें, ताका लागून आमकां